देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:25-27. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ एक देव तेग जोण हो मिस्तेर भावार्थांत मानून घेतोल्यांक तोच देव आपली स्वता उक्ती कोत्ता. भावार्थी भावार्थान मानून घेता, पूण जीं मनशां आपूण जाणार म्हूण समजतात तीं फटवतात. जीं देवा मुखार ल्हान आनी खालती जातात तांकां देव आपलीं भुरगीं म्हणटात. आमेन.